धादिन धादिन धाति धा ॐ शरणं शरणं धादिन तिरगिरदिग धादिन तिरगिरदिग धा ॐ शरणं शरणं तिरगिरदिग धा तिरगिरदिग धादि धादि धाति धा ॐ शरणं शरणं धिंदा तिरगिरदिग धा तिरगिरदिग धिंदा ति धिंदा ति धिंदा ति धा स्तुति तुझी गायता संगीत नादान तुझे नाव वर्णिता मान भगवान तुका नमन करता कीर्तन गाऊन तुझी कीर्ती प्रगटा हांव शांती सक्कड म्हाका सोदतात खंयसर आवासां थंयसर संतोश आसा म्हणून सक्कड पात येतात पूण बेजारायाची गजाल कितें गे म्हळ्यार आज काल कोणी म्हाका पेटलेली दवरूंक कुशी वना हांव कितें करूं म्हजें नांव भावार्थ हांव मनशांक दुसरो जल्म दिता आनी जिणयेक एक अर्थ दिता सक्कडांक हांव देवा सरशी वचोन पावोंक कुमो करता पूण कितें करचें आजकाल म्हजी गरजच ना म्हणलें बरी दिसता म्हजें अस्तित्वच हालोवंक लागला जायत्यांनी म्हाका सांडला ह्या परिस्थितींत हांवें जियोवचें जाल्यार कशें हांव मोग सक्कड म्हाका सोदतात मोग मोग म्हणून जायतीं जाणां म्हजें नांव पाड करतात थोड्यांनी म्हाका वायट संगतींक वापरला थोड्यांनी म्हजो दुरुपयोग केला थोडीं जाणां मनशाच्या की चड मनजातीचो आनी वस्तूंचो मोग करतात देखून आयच्या काळार म्हजो महत्व कोणाकय समजना म्हाका सर्वांनी
देगेक दवरला. तुम्ही कित्याक पेटचेरा वयला? तुम्ही मॅन करगता म्हणसर पेटोवन उजवाड दिजे न्हय? कितें जालें तुमकां? तू खंत करिनाका भुरग्या. म्हजें नांव बोरवोसो. कितें अनाहूत घडल्यारी म्हाका सारकें करूंक जाता. हांव केदना पर्यंत पेटोवन आसता तेदना म्हणसर ह्या पालवल्ल्या वाटेंक परत पेटोवंक शकता आनी उजवाडावंक शकता. तुमच्या जिवितांत भरवसो म्हणलो उजो वा उजवाड पालवना जावं. जिविताच्या कसलाय कश्टांच्या परिस्थितींत शांती, भावाड आनी मोग उजवाड दिवची आपली समर्थी होगडायतना भरवसो परत आपल्या उजवाडांतावन तांकां धैर्य आनी समर्थी लाभयता. सांत पावल रोमागारांक बरयल्ल्या पत्रांत म्हणटा, भरवसो आमकां निराशी करिना. आमी बरवशान जियेव्या आनी बरवशाची व्यक्ती जाव्या. भावार्थ शांती मोगाच्यो वाती जिणयेक आमच्या उसवाड दिता. वाऱ्या वादळाक पालवून गेल्यारी बरवशान परत चडोंक शकता. बरवशान आमी जियेवंक शकता. पालवाल्ले दिवे परत पेटयता. बरवशान आमी निराशी जायना. बरवशान जिणयेक अर्थ दिवंक शकता. बरवशान आमी जियेवंक शकता. पालवाल्ले दिवे परत पेटयता. बरवशान आमी निराशी जायना. बरवशान जिणयेक अर्थ दिवंक शकता.